फेडरेशन ऑफ रेनबो वॉरियर्स एनजीओन घाल्ली जनहित याचिका सोमारा हायकोर्टात आयली। बेकायदेशीर हेवेचेर सरकार जाणून बुजून दुर्लक्ष करता म्हूण कोर्टाचें कळलें। सरकाराक आनी खात्याकूय कोर्टान उजरावन काडली। रेंव काडपाचेर नियंत्रण दवरूंक लक्ष दवरूंक प्रत्येक तालुक्यांत पेट्रोलिंग कम फ्लायिंग स्क्वॉड आसतले म्हूण गोंय सरकारान 2013 सांगिल्लें। 5 वर्सां जालीं तरी खंयचे कडेन कांय ना। सरकार काम करिना म्हूण लोकांक कोर्टात वचचें पडटा, हें बरोबर न्ही। सरकारान स्वता जावन जबाबदारेन आपली ड्युटी करची। पेट्रोलिंग कम फ्लायिंग स्क्वॉडाक बोटी दिवच्यो म्हूण खण खात्यान निकतें सोमारा कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी कोस्टल सेक्युरिटी पुलिसांक खंय बरयलां। मीन खात्यान पत्र धाडलां अशें धरून कोर्टान कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी कोस्टल सेक्युरिटी पुलिसांक फ्लायिंग स्क्वॉडाक बोटी दिवच्यो म्हूण निर्देश दिले। बेकायदेशीर सँड मायनिंग बंद जालें ना, फ्लायिंग स्क्वॉड कामाक लागलो ना जाल्यार गोंयांत रेंव काडप सरसकट बंद करतले म्हूण कोर्टान सरकाराक शिटकावणी दिल्या। 1 ऑक्टोबर सावन रेवेचो अधिकृत सिजन सुरू जाता। केस बुधवारा दवरून हायकोर्टान खण खात्या कडेन स्टेटस रिपोर्ट मागला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।